बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीनो आनी भावांनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मागण्यांत सांत इनासाक जशे भाशेन जेजून शिकयलो कशे भाशेन मागण्यांत रावंक जाय पळय ती पद्दत हांव तुमचे फुडें हाडटां. आनी हे पद्दती प्रमाणे आमच्यान जेजू खरेपणी भितरल्यान आपणावंक जाता. तो आमचे भितर आसा, पूण ताचें जिवीत आमचे भितर आसा ताचेर नियाळ करून ताचे सारकें आमी जावंक जाता. तर ह्या वेळार आमचे हात अशे उंटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडून तातूंतली आमी स्वतंत्र जाता. हे परी मागण्यांत रावात. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता कुडींत मनांत आत्म्यांत, आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडटा. ही पद्दत आमी पत्करया, कित्याक जेजूनच आमकां सांगलां हांव आसां. आमी ताचे सवें जियेता आनी भोंवता आनी आसा. तर तो आमकां म्हणटा म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. तर प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता हे परी तितली आमी उणी जायत वेता आनी तो आमचे सवें वाडत वेता. पूण आमी ताच्या नांवांत रावंक जाय. जेजू जेजू म्हणून सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर ताचे पद्दतीन, ताचे शक्तीन, ताच्या मदतीन सगळें भायर काडूंक जाय. भायर काडलें की ना तो आमचें सवें पूर्णपणे बरोवन येता. पूण तो आमचे भितर आसा. ताचें जिवीत अदीक उजवाडाक येता आनी आमी ताच्या एकवटान जिवंक लागता. तो हे परी तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. पूण तितलेंच न्हय, सायबीण मायन जशे भाशेन तो मनोभव पत्करलो तेच भाशेन आमी पत्करीत रावता. हांव सर्वेस्पराचो चाकर वो चाकरन सुस्कार भायर सोडटना जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें सुस्कार भितर घेतना. ही सगळी चिंतना भावना एकाच वेळार आमी पत्करता आनी तितल्यांकूय आमी आजीर जावन खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सादता. पूण तितलेंच न्हय, आमी वावुरता तेन्ना कश्टवतल्या, दुखाबरीत जातल्या. केन्ना केन्ना म्हणटलें आमी कोत्ता दुसरीं करिना. ना, हें सगळें जेजूचे स्वाधीन करीत रावया. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजेच्या बरा खाला आसा ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक नवे कटाय मेळटली. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक ओळू म्हजें ओजें. हे परी जेजूच्या एकवटांत आमी सगळो करत रावतना ताची घोटाय आमकां मेळोंक लागतली. ताचे ओस्तुंगी आमी सगळें करूंक लागतलें आनी हाका लागून आमच्या ओतिम्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जावंक लागतलें. ताची चिंतना आमची चिंतना जावंक लागतली. ताची चाल आमची चाल जावंक ना, कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट. तर आमकां तो म्हणटा हांव जिवीत, सोत आनी वाट. तर हें सगळें जिवीत जेजूचें आमी पत्करया प्रत्येक सुस्कारान. ताचे सोतान ताच्या चिंतनांनी आमी घडोवन येवया आमच्या मनांत आनी ताची वाट आमच्या कर्तुबांनी, आमच्या चालींत, आमच्या कुडीच्या पावंड्यार घडोवन येवं दी. सायबा, तुमचें हें सगळें आमचें सगळें घडोवन हाड आनी आमकां तुजे सारकीं अदीक आनी अदीक भितरल्यान घडोवन हाड, करून घे. हो जालो पयलो भाग मागण्याचो. दुसऱ्या भागांत आमी जेजूच्या एका घडीताचेर नियाळ कोत्ता. पयलें तें वाचता
दुसरे फारार आमी तातूंत आजीर जाता आनी तिसरें म्हणजे कितें आमकां बेसांव जाय, कसली आमकां करपा जाय, ताका आमी खोलायेन वळखोवच्याक, कित्याक तो म्हजे पासत ह्या संवसारांत आयलो. ताचें जिवीत जावन आसा म्हजें जिवीत, तर हांव लागशिल्ल्यान ताचो मोग करतलो, ताका आजीर जातलो आनी ताची वाट म्हजी वाट जातली, ताचो हांव त्या परी पाटलाव करतलो. हाका लागून हो एक खेरीत भाग जेजूच्या जिविताचो आयज आमी नियाळटल्या आनी तातूंत आमचें जिवीत खोलायतल्या आनी हे परी आमी जेजू सारकीं ओदीक जातल्या. आमचे मदें घडोवन आयल्यात त्या वस्तूंची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण भारी वावुरल्यात. सुरवाते सावन त्यो खाशा देखलोल्यांनी आनी शब्दांच्या मुन्यारांनी त्यो आमकां गोमयल्यात. त्या प्रमाणे ताणें बरयलां, हें जाणो जावन म्हजे पाळयेन सगल्यांची पयली थावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका भोवमानेस्त थियोफिला क्रमान बरोवन दिवंक हांवें येवजिलें. ज्या वस्तूंची तुका शिकोवण मेळ्ळ्या तांचें सोत तुवें वळखुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानी शिकोवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपल्या संवय प्रमाणे सुनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उचलयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक. गरिबांक बरी खबर दिवंक. कैद्यांक सुटका परगटूंक. कैद्यांक सुटका परगटूंक. आनी कुर्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक. आनी कुर्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक. जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक. जुलुमांक पडलेल्यांक सोडूंक. आनी सर्वेस्पराचे
कुरपेचे वरोस कोळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. सुर्वेस्पुराचे कुरपेचे वरोस कोळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आतां ह्या जेजूच्या गुड्डिताचेर आमी हाजीर आसा. जशे भाशेन लुकान जतनायेन आनी सिताबेन हें जेजूचें जिवीत बरोवंक आमकां कोळीत करूंक आनी आमी ताचेर बावाड दवरूंक थियोफील जेजूचो पाटलावदार, जेजूचो मोगी जावंक ताणें म्हाका हें कोळीत केलां. सदांच पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू वावुरतालो आनी ताका लागून ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजताली. सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं कित्याक तो तांच्या देवस्थानी शिकोवन दितालो, पवित्र आत्म्यान बरोवन शिकोवन दितालो. आनी ताचे सोये प्रमाणे तो देवस्थानांत शिक्षण दितालो. इजायस प्रवादाचें पुस्तक ताका कळून दिलें. हें आमी सगळें पळयता. हांवूय थिचूर हाजीर आसा आनी म्हज्या भितरल्या दोळ्यांनी हांव हें सगळें पळयतां आनी नियाळटां. थिचूर कितें बरयल्लें आसा? सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. 5 वस्तू कळीत करच्याक: गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुर्ड्यांक परतून मदत दिवंक, जुलमांक सांबाळल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्परचे कुरपेचे वरोस परगट करूंक, कळीत करूंक. हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. कृपा कितें मागया? भितरल्यान आमच्या मनाच्या दोळ्यांनी आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजूक नियाळोवंक, ताका आजीत जावंक. आनी ताका आजीत जाल्या उपरांत ताचो पाटलाव म्हज्या जिवितांत करूंक, कित्याक जेजू म्हजें जिवीत जावन आसा. हांव ताचो एक सांदो जावन आसा. जेजू म्हज्या जिवितांत आपलें जिवीत जियेतलो आनी हे परी खरें देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेतल्या.
थोड्या वेळार आमी जेजूक हाजीर जाल्या ताका भितरल्यान आमी ताचो मोग करूंक लागल्या आनी ताचो पाटलाव आमी आतां कोत्तेल्या